आईचे पहिले वाचप जकारियास प्रवादाच्या पुस्तकांतले तातूंत 14 अवेस्वर आसात. 1 ते 8 जकारियासान बरयलात आनी 9 ते 14 आनी एका दुसऱ्या प्रवाद्यान बरयलात आनी ताका पवित्र पुस्तकाचे जाणकार म्हणटात दुसरो जकाराया. आनी ह्या अवेस्वर 1 ते 8 जकाराया 8 दर्शनां पळयता आनी ताची खबर दिल्ली आसा. आयचें पयलें वाचप तिसऱ्या दर्शना विशीं उलयता. दर्शन म्हणजे स्वप्नांत तूं पळयता वा स्वप्नांत तुका देव तुजे कडेन उलयता ताका आमी दर्शन म्हणटा, विजन. तातूंत ताणें कितें पळयलें? एकलो मनीस मेजपाचें माप घेवन जेरुजलेम शाराक वचून थंय मेजूंक सोदता. आनी तेन्ना जकारियास ताका विचारता, तूं कितें करताय? तो म्हणटा, हांव जेरुजलेमाचें माप लांबाय रुंदाय सगळी मेजूंक वेता. तेन्ना थंयसर एकलो देवदूत येता आनी ताका म्हणटा, तुवें मेजपाची गरज ना, हांव म्हणजे सर्वेस्पर देव म्हजें शार राखतलो. आतां ह्या वाचपांतल्यान आमकां कितें संदेश मेळटा? देव आमकां राखता. आमी आमचें घर कितलेंय बरें सारकें दवरलें, थाली घाली, ग्रील घाले, दुरीग बांदलें, गेट घाली, जाय जाल्यार सुणी पोसली, हें सगळें केलें म्हूण आमकां राखण मेळटा. चोर येतलोच आनी नागोवन वेतलोच न्ही. ते चोर खूब हुशार आसतात. म्हणजे ह्यो वस्तू गरजेच्यो, त्यो आमी करूंक जाय, दुबावच ना. पूण खरी राखण येता ती देवाथावन. म्हणून हें पयलें वाचप आमकां देवाचेर विस्वास दवर. तुजें जिवीत ताच्या हातान घाल, तो तुका राखतलो, सांबाळटलो हें आमकां सांगता. आयचें दुसरें वाचप कालच्या वाचपाचो फुडलो भाग. काल जेजून आपल्या शिसांक विचारलें, लोक म्हजे विशीं कितें उलयता? आनी तांणी जाप दिली. आनी पेद्रून म्हणलें, तूं क्रिस्त देवाचो पूत. आनी जेजू तांकां आतां म्हणटा, मनशाच्या पुतान कस सोसूंक जाय, मरूंक जाय. आनी हें तांकां समजूंक ना. कित्याक तांकां समजूंक ना? कित्याक तांचे मतींत जो सोडवणार येता तो संवसारी सोडवणार ह्या चिंतपाचें ते आसले. कितें चिंतप आसलें त्या वेळार जुदेवांचें आनी जेजूच्या आपोस्तलांचें? जेजू आतां जेरुजलेमाक वेतलो, थंयसर रोमाकार आसा तांकां धांवडायतलो, तो राजा जातलो आनी ताच्या राज्यांत आमी पदवेचे मनीस जातल्या असल्या चिंतपान ते आसले. पूण जेजू संवसारी राजा न्हय, तो सर्गींचें राज हांगासर स्थापन करूंक आयलोलो. देखून जेजू तांकां म्हणटा, मनशाच्या पुतान कस सोसूंक जाय आनी मरूंक जाय. कश्ट त्रास आमच्याय जिविताचो भाग. म्हणटच कश्ट येतना आमी भिवची गरज ना. आमकां आडपाय दितलीं आसात, आमी बरो वावर करतना आमकां आडपाय दितलीं आसात. आमी भिवची गरज ना. कित्याक जें कितें आमी करता तें आमचें काम न्हय, देवाचें काम. अशें चिंतून आमी फुडें गेल्यार आमच्या कामाक आमकां आज ना फाल्यां जैत मेळटलेंच. म्हणटना कश्ट आकांत विघ्न आयल्या वेळार आमी देवाचेर गुणगुणचें न्हय, बगर आमी देवाक म्हणूंक जाय, सायबा म्हज्या जिवितान तुजी खुशी जावं. अशें मागणें करूंक आमी शिकुया.